येवकार हांव समृता कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. गोय महाराष्ट्र सीमेचेर दोडामार्गचो एक्सायज चेकपोस्टाची जाल्या अवतिकाय. चेकपोस्टार नळे नाशिल्ल्यान धापला कापोती पोंदाक. बुधवारा खारेबान वाठारांतले दाऊद इमारतीत अचकीत लागलो उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो हाडलो आटापात. लोकांक केले सालवार. गोंयांत कांय वाठारांनी पावस घेतलो घालून. बंगालच्या उपसागराचेर आशिल्ल्या चक्रीवादळाचो परिणाम जातलो गोंयांत. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोणाचोय कोमोरडो पूण एकदाचें उजवाडो अशी गत सध्या गोंय महाराष्ट्र सीमेचेर आशिल्ल्या दोडामार्गच्या एक्सायज चेकपोस्टाची जाल्या. पुराय चेकपोस्टाची अवतिकाय जाल्या. दुरुस्तीची सामकी गरज आसा. नळे नाशिल्ल्यान प्लास्टिकान धापल्या. टॉयलेटी लेगीत सारक्यो ना. आमदारान आश्वासन दिल्ले चेकपोस्ट नाक्याच्या देखभालीचे काम बेगीन सुरू जातले म्हणून. आता पावस तेकलो. अजून मेरेन कसल्यो हालचाली ना. अंदूय अधिकाऱ्यांनी कापोती पोंदाक जीव मुठीत घेवन दीस काडपाचे वय. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात म्हाज्या फाटल्यान जे एक्सायज डिपार्टमेंट ऑफिस जे दोडामार्ग बॉर्डरीर आसा जे महाराष्ट्र मागीर फुडें लागता आनी हे जे एक रेवेन्यू जनरेट करपी डिपार्टमेंट जे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा आनी तुमी पळयता की हे जे ऑफिस आसा ते सामके मोडकळीक पावल्ले आसा. फाटले 4 वर्सां जाली त्यांचे वयर प्लास्टीक घालून ते पावसाची कशी तरी वेवस्था करतात. पूण ह्या वर्सा आतां पावस परत येवपाचो जालो पूण अजून पर्यंत तेंचेर कांयच लक्ष ना. हांगा लागीं आशिल्ले पोस्ट पुलीस पोस्ट हालींच रिन्युवेट जाले आनी ते बऱ्यापैकी तांकां बिल्डींग मेळिल्ली आसा. पूण तेका तेकून आशिल्ले एक्सायज डिपार्टमेंटाचें ऑफिस अजुनूय सामके जर्जर जाल्ले आसा. आनी भितर आमी पळयलें की सामके नळे बी पडलेले आसा. तशेंच जे स्टाफ आसता 3 स्टाफ सद्या आसता हांगासर ते वॉरंडानूच आसत म्हणजे ते बसतात. कित्याक तर भितर सामके तांकां धोकादायक अशें जाल्लेलें आसा. केन्नाय नळे धर आनी कितें पडपाक शकता. त्या खातीर ह्या वर्सा तरी हे करपाक जाय. आतां अशें कळ्ळां की तांकां टॉयलेट सुद्दां हांगा ना आनी ही जी फॅसिलिटी आसा ती प्रोवायड करपाक जाय गव्हर्मेंटान. एक रेवेन्यू जनरेट करपी डिपार्टमेंट आनी ताची ही बिल्डींग अशी जर्जर जाल्ली आसा. कित्याक तर ही जी एक्सायज डिपार्टमेंट आसा ते रेवेन्यू जनरेट करून दिता गव्हर्मेंटाक आनी ताचेरूच गव्हर्मेंटाचें लक्ष ना. ही एक दुख्खद अशी स्थिती आसा. ताचेर बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान लक्ष मारपाक जाय. फाटीं आमदारानूय म्हटलेलें की हांगासर नवीन बिल्डिंगूय येतली पूण आतां ताका 2 वर्सां जालीं आनी आतां परत इलेक्शन येवपाचें आसा. आतां तरी तेजेर लक्ष मारपाक जाय गव्हर्मेंटान. तर सीएमानूय डिक्लेअर केल्ले सगळी बिल्डिंगी हांगा जे दोडामार्ग पोस्ट हाजेर बॉर्डरीचेर आसा त्यो बऱ्यापैकी करतले पूण अजून पर्यंत तेजेर कांयच जावंक ना. हांगा जे स्टाफ आसता ते सामके आपले जीव मुठीन धरून हांगासर आपलो जे हे आसा ते करता ड्युटी. तेंचेर तरी लक्ष मारपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी बेगींतल्या बेगीन जे पोर्चुगीज कालीन ते आसा बिल्डींग ताचेर लक्ष मारून बेगींतल्या बेगीन जे पुलीस पोस्ट रिन्युवेट केला तशी हांगासर तांकां फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जाय. आनी तांकां टॉयलेटूय ना अशें ते म्हणटा पूण ते सबंदीस हांगा आसता त्या खातीर तांकां ही फॅसिलिटी दिवपाक जाय. हे गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन तेजेर लक्ष मारपाक जाय. जाल्यार फाटल्या वर्सा थळावो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन ह्या पोर्तुगेज काळावयले चेकपोस्टाच्या अवतिकाये विशीं खंत उक्तायल्ली. तशेंच येता त्या काळात ह्या चेकपोस्टाच्या देखभालीचे काम करतलो अशेंय आश्वासन दिल्ले पूण केन्ना पुराय चेकपोस्ट कोणाचेर घालून घेतले तेन्ना हो एक मोठो प्रश्न. तशीच जर पळयत जाल्यार आमच्या सायटीक एक्सायज बिल्डींग आसा ती ब्रिटीश टायमाची आसा आनी ती बिल्डींग हे जाल्ली आसा खराब जाल्ली आसा. सो ताचे आमी प्रपोजल ऑलरेडी मूव केल्ले आसा. फक्त थोडे फायनान्सा खातीर रावल्ले आसा पण नक्कीच येता त्या काळात ती बिल्डींग आमी फूल रिनोवेट करपाचो आमी सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडलेलो आसा. तो नक्कीच जातलो. तुमकां आतांच जसो सांगलो हो जो प्रस्ताव आसलो हांव इलेक्ट जाला जाल्यार सुरू केल्लो. म्हाका 1.5 ते 2 वर्सां लागली आज काम सुरू करपाक. सो मातसो टायम लागतलो पण ती बिल्डींग रिनोवेट ही नक्कीच जातली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता कणगावकर आनी सानिका नागवेकर.
बुधवारा खारेबान वाठारांतले दाऊद इमारतीत अचकीत उजो लागलो। ह्या इमारतीत सुमार 80 फामील रावतात। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापात हाडपाचो यत्न केलो, तशेंच लोकांक साल्वार केले, पूण उजो पालोवपी अधिकारी जखमी जाला। ताजेर उपचार चालू आसा। पळयात पुराय बातमी। भर उज्या भितर वचून करचे म्हणतात ना ते जो लागला म्हणजे वचून पळोवपाकूच जाय न्ही। आमी पळोवपाक गेल्ले कितें जालें तें भितर त्या सायडीक। म्हाका दिपाळीलो फोन आयलो तेन्ना पयलीं आमी रोखडेच फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलें। सो मागीर तांणी 2 फायर ब्रिगेडी धाडल्या। आतां आनी 2 येता वाटेर, एक कुंकळीची आनी एक फोण्याची। पूण ते फायराचे मनीस म्हणटाले की चडसो कंट्रोलान आसा म्हणून, पयलीं उदोळ आयिल्ले ताचे परस आतां कमी जाला म्हणून। आनी दुसरे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टरान रमेश गांवकार एसडीएमान जॉयंट मामलेदारा कोणा धाडटा म्हणला चॅक करपाक, मागीर तांचे अरेंजमेंट करपाक धाडटा। रातचे बी खंय रावपाक बी खंय शेल्टर रुमान खंय ते करपाक येता तांचे कलेक्टराचे मनीस। कांय कळटलें मागीर, पूण चड करून पळोवपाक शॉर्ट सर्किट दिसता। फॉर्च्युनेटली थंय वयर कोण रावना आशिल्ले खंय, ते सकयल्या फ्लोरार रावताले। हो शॉर्ट सर्किट जावन अशें म्हणटा ते, चड करून शॉर्ट सर्किट। एक्झॅक्ट मागीर फायराचे मनीस वयर थंय पावतकीर कळटलें एक्झॅक्ट। वयर वचपाक अजुनूय मेळना ना, एक त्या सायडीच्यान तांणी पायप घाला, वयर पायप पावयला थंयच्यान ते मारता, पूण अजून वयल्या लेवलाचेर पावना दिसता ते। एक्झॅक्ट मागीर थंय पावतकीर तांकां कळटलें कित्याक लागून। फोन आयलो आनी आमी रोखडेच युग्रेजा फोन केलो, कित्याक पयलीं हे धाड फायर ब्रिगेड। आमी येवन पळयत जाल्यार सगळीं भुरगीं, खूब भुरगे आसा न्हय, खूब लोक रावता। सो पयलीं भुरग्यांक भायर काडलो। ते भायल्यान बी कितें केलें, आपले पयशे बी कितें आसा ती कांय काडपाक येना। पयलीं आमी सगळे भुरग्यांक भायर काडलो, ती भायर आयली। मागीर दादले सगळे धांवन गेले सिलिंडर काडपाक। मॅक्झिमम सिलिंडर आमी काडले, उरले थोडे। सो उजो कसो लागलो तो अजूनय कांय कळना, पूण थांबा कृपेन कोणा कांय जालें ना। फायर ब्रिगेड टायमार आयली आनी घालपाक जालें। एक 20%चो उरला। कितली फॅमिली रावता भितर काय? 80-80 तरी फॅमिली सगळी त्या बिल्डिंगेर रावता, म्हणजे सकयल आनी वयर टॉप फ्लोराचेर कोण रावना, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर आनी ग्राउंड फ्लोर। ओके, आतां उजो लागलो तो खंय लागलो? वयलेच कळला कशी कितें बी म्हणटा शॉर्ट सर्किट। म्युनिसिपालिटी आशिल्लो अर्दवर पयलीं फोन आयलो दाऊद बिल्डिंगेक उजो लागलो। हांव इमिजिएटली म्युनिसिपालिटीन आशिल्लो म्हणजे भायर पण म्हजे पयलीं फायर ब्रिगेड येवन ऑलमोस्ट फायर ब्रिगेड उजो पालयला। 2 फायर ब्रिगेड आयले कडेन आसा। आमदाराकय फोन करून सांगला, आमदार इम्पॉर्टंट मिटींग पणजी गेला, चलो योगिराज केन्ना केला, लोकल आमचो कावन्सिलर महेशी आसा, दिपाली कावन्सिलर थंय आसा। सो ऑलमोस्ट उजो फायर ब्रिगेडीन पावले कडेन म्हाका दिसता कितें शॉर्ट सर्किट जाला काय अजून कांय खबर ना। फायर ब्रिगेडी सगळे स्टाफ आसा थंय, वयर कितें म्हणटा ते कितें कपडे बिपडे आसा म्हाका एक्झॅक्टली कांय खबर ना। पूण उजो ऑलमोस्ट पालयल्यान जमा आसा। फक्त तुजो कपड्याक उजो लायता धुंवर। एक बरें काम केलें की सगळे म्हणजे लोकल कावन्सिलर महेश आनी हांवें मागीर सगळ्यांनी मेळून सिलिंडर जे आशिल्ले पळय ते पयलीं सगळ्यांनी भायर काडले। सो मेन म्हणटा आनी लायटय सगळी सरावंडींग लायट स्विच ऑफ बंद केली कित्याक आमी चड करून आमचे बिल्डिंगाचे भुरगे आशिल्ले आनी लोकांक कळ्ळें की उजो लागलो, वयरसून धुंवर सरपाक लागलो भायर। 1 वर्स सुमार जालें कळ्ळो काय ना आतां लागून उजो। आतां फायर ब्रिगेड एक 20 मिनटान 25 मिनटान मदीं फायर ब्रिगेड येयली आनी दोनांकान सांबाळून गेल्या आनी सगळ्यांनी आतां उदक मारून काम चालू आहा। जाल्यार मातशे लोक भिले आसलेले बायलां आनी जायते लोकांले सिलिंडर बारीक बारीक घर आशिल्ली थंय, ते लोक सगळो सकयल देवलो, जिवाक कोणाक कांय जावना। अशें म्हणल्यार ही दाऊद बिल्डिंग म्हणटा खारेबांदार पेडान बिहायंड सिम्बा हॉटेला कडेन, खारेबान रोड कोलवा वयता तो रोडाचेर ही बिल्डिंग आसा। बरी वर्सांची बिल्डिंग म्हणल्यार बरी वर्सांची बिल्डिंग। लोक गरीब हांगा बिजनेस करून बारीक बारीक काम करून जोडून खावपा मनीस रावता हांगा। हे बिल्डिंगेक आज जायती वर्सांनी केन्ना कसली घटना जाली नाशिल्ली, आज ते फर्स्ट टायम हो उजो लागलेलो आहा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो।
एमपीटी आणि खारीवाडेच्या पारंपरिक नुस्तेमारी समाजामध्ये सुरू असलेल्या झुजात गोय दर्यादेग क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणान नुस्तेमारांची घरां सोदून काडपा खातीर आणि ताची राखण करपा खातीर महत्वाचो DGPS सर्वेक्षण केला। एमपीटीन आपली पारंपरिक घरां मोडपाची भिरांत आशिल्ल्यान DGPS सर्वेक्षण खूप गरजेचं आसा अशें सांगून थळाव्या नुस्तेमारी समाजान येवकार दिलो। ह्या वास्तूचे अधिकृतपणान दस्तावेजीकरण करप आणि तांच्या अस्तित्वाची राखण करप हो ह्या सर्वेक्षणाचो हेत आसा। आमच्या खारेवाड्यात आणि मुर्मुगांव तालुक्यात एक गोरा नुस्तेकारांची गोरा आयडेंटिफाय करपाची उरलेली। काय फाटी दिसांनी हांवें म्हटलेलें की आमची गोरा अजून नुस्तेकारांची गोरा आयडेंटिफाय करूं ना म्हण। जेन्ना मिडियाचेर हायलायट केलें तेन्ना सगल्यांसून आमकां फोन येयलो की तुमची गोरा नुस्तेकारांची गोरा केन्ना आयडेंटिफाय करूया म्हण। हो प्रोसिजर जावन जेन्ना म्हाका एक कॉल येयलो एक ऑफिसराचो किस्तोच म्हणपा लागलो तुमची गोरा केन्ना आयडेंटिफाय करूया नुस्तेकारांची, जाल्यार हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो आनी आमच्यो ज्यो पळय खारेवाड्यार एक 4 सोसायटी एसोसिएशन आहाय, बोटकार एसोसिएशन आहा आनी पोनेवकारांची एसोसिएशन आहा, तशी बायणा सोसायटी, देस्तेरो सोसायटी आहा, हेंकां सगल्यांक हांवें एक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी सगल्यांक एकठांय करून एक मिटींग मागयली की आमकां गव्हर्मेंटान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या की सगळीं गोरां आयडेंटिफाय करपा येवपाचें म्हण। तेन्ना आमी सगळे आमचे फूल वास्कोचे नुस्तेकार एकठांय जाले, सगळे जे पळय बोटकार जावं आमनी होडेकार जावं रापणकार सगळे एकठांय जाले आनी एक मिटींग घेयली आनी ते मिटींगेक हांवें सांगलें की आतां गोरां म्हणल्यार आमची आयडेंटिफाय करपा येताय फिशरीज डिपार्टमेंट आनी CRZ-सून। तेन्ना आमी सगळे एकठांय जाले आनी ते मिटींगेक आमचे एक फायनल डिसिजन जालें की गोरां आमी ही सगळीं आयडेंटिफाय करची। द डायरेक्शन्स ऑफ गव्हर्मेंट फिशरी डिपार्टमेंटान फिशरमॅन आयडेंटिफिकेशन जी घरां आहा ती करून ती आमी ऑन मॅपिंग करून ताका रिकॉर्डान हाडटले। आतां गव्हर्मेंट मुखार सोडला घरां हें करपाक CRZ करपाक, ताका लागून मात गव्हर्मेंटा कडेन आमी इल्ली हाय तेन्ना सावन दर्यान हाय आमी नुस्तें मारून हिंगा आमचें पोट भरलां आनी आमच्या आवय बापूयन हिंगा आमचो बापूय पोनेव घेवन नुस्तें मारूं वयतालो, हिंगा वयर काडटालो। तेन्ना आमी धाकटी 10-12 वर्सां आसली तेन्ना आमी दर्यान येतालीं, शिंजेला कडेन बिणी येवन आमी नुस्तें बिस्तें जायतालीं। आनी आतां गव्हर्मेंट मुखार चल्ला सो तेणें हें सगळें रेगुलायज करपाचें आनी हें सगळ्यांचें लिगल करून दिवपाचें घरां। जी फिशरमॅनाची घरां आसात मागीर तांचे नेट शेड स्टोरेज जे कितें एक्टिविटीज चालू आसा ते सगळे ताजे मार्क करून तसोच तांचो मॅपिंग करून CRZ-आक सबमीट करपाचें तशें आमचे ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे काम जातलें। बिकॉज आमी मागता ही सगळीं जेन्ना आयडेंटिफाय करता आसतना एज अ फिशरमॅनाची घरां ही आयडेंटिफाय करची आनी आमचे हे डिमांड जे आमचे हे आहा ते आमचे तेणी मानून घेवचे। कित्याक आमकांय कितें एक फावट दिसता ही सोड जे तकलेर वयर आहा केन्ना पडत अशें जावपा नाका। सो तेका लागून गव्हर्मेंटान जर तर स्टेप मारला हे आयडेंटिफाय करपाक जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमी कॉपरेट करता, आमी सपोर्ट करता आनी गव्हर्मेंटा बरोबर जे सर्वे डिपार्टमेंटा बरोबर रावन आनी फिशरी डिपार्टमेंटा रावन आमी ताका सपोर्ट दिता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर। वक्फ आणि हेर विधेयकांक लागून गोयचे ST आरक्षण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर जावंक शकले ना। फुडल्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चे उपरांत हे विधेयक निश्चितपणान मंजूर जातले। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन आश्वासन दिला। आमचे ST रिजर्वेशन बिल जे आसा ते मोस्टली जुलयान जेन्ना आमचे पार्लिमेंट सेशन जातलें त्या वेळाचेर जातलें आनी त्यामुळे एकूण जी वेगवेगळे विशय वेगवेगळे हे म्हाका तुमच्या समोर दवरपाक जाय आशिल्ले ते दवरपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। जालें कशें की गेल्या वेळाचेर ते हय 100% येतलें। जालें कशें की वक्फ बोर्ड जें आसा बिल हें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक धाडलें आनी ताचो रिपोर्ट आयिल्लो आनी त्यामुळे जें जितले बेगीन जावं जाय कारण तेचें इम्पॉर्टन्स जो आसा तो हांवें तुमकां सांगपाची गरज तुमी सगळ्यांनी टीव्हीर पळयलें कारण इतलें म्हणजे पयल्या वेळाचेर लोकसभा 2:30 पर्यंत चल्ली आनी राज्यसभा सकाळची फांतोडी 4 जावन 10 मिनटांनी सोंपली। म्हणजे आमी एकाच दिसाक 2दा बसचें पडलें म्हणजे परत सकाळीं आमी 11 परत सुरू जाली म्हणजे त्या 3 तारखेची 4 तारखेर सोंपली आनी 4 तारीख परत सुरू जाली पार्लिमेंट सेशन आनी त्यामुळे वक्फ बोर्ड हें देशभरा भितर इम्पॉर्टंट बील आशिल्लें
आनी त्यामुळे ताका तांच्यांनी प्रायोरिटी आमचें ST रिजर्वेशन बील हें आमचें गोंयचें बील आसा आनी त्यामुळे फायनली गोवा आनी ज्या वेळाचेर ते पळयतात तेन्ना दे हॅव गिवन प्रिफरन्स फॉर वर्क बील आनी फुडल्या वेळाचेर आमचें ST रिजर्वेशन बील डेफिनेटली जुलयान जी पार्लिमेंट मॉन्सून सेशन जातलें त्या सेशना भितर तें बील येतलें डेफिनेटली. कारण हांवें तुका सांगलें पळय फ्लायओवर हें खंयचें दक्षिण गोंयचें न्ही हांवें कारण हांव राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसल्या कारण म्हाका संबंद गोंयचे इशू लागतात. हांवें जे विशय उलयलो ते इट इज नॉट स्पेसिफीक टू उत्तर गोवा दक्षिण अशें दीस इज फॉर ऑल गोवा न्ही. सिवील रिपोर्टाच्या संदर्भात गोंयांक फायदो आसा देशभराकूय फायदो आसा. हांवें जें सांगलें फेक कॉल जे येतात आनी लोकांक पयशे लोकांचे वयतात त्या हातूंतल्यान ते जो सायबर हें करतात आनी त्यामुळे तो विशय सगळ्यांक लागता आनी त्यामुळे हें जें बील हें आशिल्लें फ्लायओवर इट इज इन सावथ गोवा. तो आमी पळयता आसतना इलेक्टरल पॉलिटिक्स आमचे वेगळे आसात पण आमी तशें कांय हें आसना आमी मेळटात पार्लमेंटान त्यामुळे आमी कांय विशयांचेर डिस्कसूय करतात. त्यामुळे आमच्या भितर एज अ इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट पळयता आसतना आमी एक स्टेट म्हणून पळोवंक जाय आनी ताका लागून कशें आसा की विविध विशय हांवें तुका सांगलें न्ही कारण खूब खासदार आसतात. हांवें 125 म्हणलें म्हणून 125 येना न्ही दिसाक सारण एक तरी म्हजें हायस्ट आयलें म्हाका दिसता अमंग ऑल द MPs आमचे 245 खासदार आसा आनी त्यामुळे तातूंतल्यान म्हजो एवरेज असो एकूय दीस नाशिल्लो की ज्या दीस म्हजो प्रश्न पार्लिमेंटान ना. एवरी डे म्हजो पार्लिमेंटान प्रश्न आसतालो दिसाक 3, 4 आनी हांव सदांच तुमकां ते शेअर करतालो. त्यामुळे सदोदीत येताले तातूंत आमी ट्राय करूं जाय. त्यामुळे खंयचो विशय जो आसा इट इज इन इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी सगळोच विशय व्हरपाक लागून आमी कांय येना आमी आसात न्ही. ताका जर कितें आसत जाल्यार ताणें उलोवपाक हरकत ना. वी आर देट फॉर द पार्ट आमचें सरकार केंद्राक आमचें सरकार आसा गोंयान आमचें सरकार आसा आनी त्यामुळे ताका दिसता की समथींग टू बी कंट्रिब्युटेड डेफिनेटली मोस्ट वेलकम काय प्रॉब्लम न्हू. तेचेर प्रस्ताव जो आसा तेचेर आमी फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यांनी उलयला कारण ताका 1-2 जी स्टेशनां आसा ती जावपाक जाय. ती जाल्या नंतर तांच्यांनी म्हटलें कारण ते कितें स्टॉप मेळूंक जाय न्ही एक्स्ट्रा कारण आज तुका स्टॉप कितले आसा पेडण्यां थिवी आनी मागीर करमळी आनी मडगांव. लोकल जेन्ना करता तेन्ना आनीक 2 एडिशनल जाय न्ही मागीर लोकल तेजो फायदो कसो मेळटलो. आतां तें कशें तें डिमांड कारण कशें आसता की हळूहळू लोकांची मेंटली हें जाली मानसिकता जावं जाय. दक्षिणेकूय आनी एक मागलें थंय तें जालें नंतर मागीर जातलें कारण तें कितें आसा सांगलें म्हणून आतांच जावचें ना न्ही इट वील टेक टायम. पण रेल्वे भितर जी सुदारणा आज आमी पळयतात ती जर पळयली आसत जाच्या 2014 पर्यंत आनी आतां जर आमी पळयलें आसत जाल्यार भरपूर प्रमाणात सुदारणा जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पुराय गोंयांत विखुरिल्लो पावस आनी कांय कडेन गडगड्याचो पावस पडटलो पूण अजून मेरेन हवामानाचो अलर्ट जारी करूंक ना. बंगालच्या उपसागराचेर आशिल्लें चक्रीवादळ सक्रिय उरला आनी ताका लागून आनीक 1-2 दीस तरी कांय सुवातांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. बिरेस्तारा मळब चडशें ढगाळ उरतलें. चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 26 डिग्री सेल्सियस तापमानाचो अदमास IMDन दिला. पूण चड आर्द्रतायेक लागून उश्णताय जाणूं येता आनी सकाळी धुक्याची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. प्रवाशांनी जतनाय घेवची. सप्तकाक विखुरिल्ल्या पावसान आनी गडगडाटान सुरवात पूण कसलोच अलर्ट ना. हलको पावस आनी कांय कडेन गडगडाचो पावसाची शक्यताय. बंगालच्या उपसागराचेर चक्रीवादळ सक्रिय. बिरेस्तारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस. उष्ण परिस्थितीचो अदमास. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.